Sacramenta la gloria Mocacha Jesus Sacramenta la gloria Mocacha Jesus Rufai-am-ci calza Tu moca Bogong ami tuka Sasnacha sasna Upai-am-ci calza Tu moca Bogong ami tuka Sasnacha sasna Muncha soima ai gloria Mocacha su Muncha soima ai gloria Devacha Buddha Usoi akan ducha Jeora mesa Saucha ami gori Dewachi burgi Usoi akan dusha Jeona mesa Saucha ami gori Dewachi burgi Muncha स्वयंपान आयलेल्या देवाच्या पुता मनशा स्वयंपान आमचे मदें जियेल्या देवाच्या एकल्या सुपूर आनी मोगाच्या पुता ह्या वेळार आमचे मुखार तूं हाजीर आसाय ह्या उड्याच्या रुपान ह्या भोवपवीस संस्कारान तुझे आसने तूं आमकां दिताय नवो दीस नवो म्हयनो सगळ्या साता भक्तांचो आमी उगडास करता सगळ्या पवीस शुभेच्छा आमी भावार्थ्यां बरोबर आजच्या दिसाक ह्या सकाळीच्या वेळार तुझे मुखार आमी आयला सगळे खालतिकायेन
तुझे आसरे बोगूक तुका रूप रूप एवढार आमी पळयताव. आमची मान खालतिकायेन बागून तुका साश्टांगी पडून पोरणी पाट आनी नमस्कार आमी करताव. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. Father, we adore you. We lay our lives before you. Jesus, we adore you. We lay our lives before you. O Holy Spirit, we adore you. And we lay our lives before you. Most Holy Trinity, we come before you at this moment. We want to empty ourselves of our burdens, of our problems, of our anxieties, of our inquisitiveness, of all our problems. We want to have peace in the world, a world that is divided based on religion, caste, ethnic problems. A world that is hating each other. A world that stands at a crossroad. A world that doesn't want to have peace with one's brother and neighbor. तुझे मुखार आमकांच आमी घेवन येता सुम्या. आमचे मन, आमचे हुस्के, आमची भावना, आमचे जिवितांत चलतले प्रश्न. संवसारांत शांती ना, मनीस मनशाक वळखना, मनीसपण आमी विसरल्या. हांव व्हडलो, म्हज्यान कितेंय करूंक जाता हें धोरण ह्या संवसारांत चल्लां. आमच्या देशांत इस्रायल पॅलेस्तीन, रशिया युक्रेन सगळ्याक हें चल्लां. आमकां तुजे मुखार दवरता सुम्या. मन आमचें उजवाडाय. आमी कितें करता, कितें वेव्हारांत घालूंक सोदता, कशे तरेन आमी चलोंक सोदता, कशे तरेन आमी जिवंक सोदता, ताचो अर्थ समजून घेवंक आमकां तूं शिकय सुम्या. येता आमी ह्या सकाळी फुडें तुजे मुखार. हो नवो दीस, नवी सकाळ, नवी उर्बा, नवें मन, नवें काळीज आमचे भितर दवरूंक तूं आमकां आपयताय. काय बरी सुकडी आनी तुजी रचना संवसाराची सृश्टी तुका ह्या सकाळच्या वेळा खातीर वाखाणटा आर्गां दिता. आमी तुका ह्या वेळार दिनवासता सुम्या. हो सकाळ तुवें आमकां दिलो, नवो दीस आमकां फावो केलो. तुज्याच बरेपणान आमकां तो फावो जालो. किरीत आमचे दिनवास तुका आर्गां, तुका मोहिमा. आमकां सगल्यांक नवसरणेन तूं भरताय.
थोडो वेळ उगी रावन सोमयाक आमी पळोवया आनी ह्या दिल्ल्या वेळा खातीर नव्या दिसा खातीर ताका आमी दिनवासूया, आमच्या आत विस्तारुया आनी ताका आमी दिनवासूया. तुजी बरेपणां कशी आमी नियाळटल्यो, तुजो अप्रिमीत मोग कसो म्हूण आमी मेजतले सोम्या. आमकां तूं शिकय, आमचे जिवितांनी बरेपणां नियाळूंक शांतीचे दूत आमी जावं, शांतीच्यो कोरण्यो आमी करूंक आमकां तूं शिकय सोम्या. तुजी बरेपणां कशी नियाळटल्या, तुजो अप्रिमीत मोग कसो सगळीं व्हडल्यान पळोवया. तुजी बरेपणां कशी नियाळटल्या, तुजो अप्रिमीत मोग कसो मेजतल्या, तुजी बोधवी महिमा कशी तोळटल्या, तुजे उपकार करूया, कशे व्हडल्या तऱ्यान देवाचे उपकार आमी आठवया. आमचे मनान येता ते व्हडल्या तऱ्यान हे वेळार देवाक दिनवासूया, अर्घां दिवया ताच्या ह्या सर्व बऱ्या देण्या खातीर
ताणें सर्व बऱ्यो वस्तू आमचे सोबे केल्यात. आमचो प्रेमीत मोग तो करीत आसा. ताचे उपकार व्हडल्या तळ्यान उच्चारून आमी बादोवया. Live your life very close to your heart. With their example, they left us a rich heritage to be like you, to be holy and selfless. I thank you, Lord, for all their lives, martyrdom, and their holiness. आयचे दिसाक ह्या सांता भोगताचो आमी उगडास करता. तुज्या एकवटान सोम्या ती आसली. आपले जिवीत सगली खालतिकायेन ताणें सारलें. तुजी आज्ञा आपल्या जिवितान ताणें पाडली. तुजो मोग करूंक दोर दिसाक ती वावुरली. आपले जिवीत तुका समर्पण केलें. जिवितान येतले दर एक प्रोश्ट आडकोडी, दर एक दुसऱ्यांच्यो किडण्यो ही झुजली. जायतीं जाणां रोग साक्षी कशी मेली. जायतीं जाणां तुका गोवाय जाली. जायतीं जाणां आपल्या जिविताचे चालीन, आपल्या उलोवपान, आपल्या बरोवपान दुसऱ्याचें जिवीत बदलूंक पावली. असली मनशां तुवें आमकां प्रेरणा कशी दिल्यात. तांकां आनी तांच्या जिविता खातीर आमी तुका कितें दिनवास नांव सोम्या. दर दिसाक भाग्योनपण जोडूंक दुनिया आमकां तुवें वेगवेगळे सोयेग आनी सवलती फावो केल्यात. भाग्योनपण जोडूंक म्हणल्यार सदांच्या सदां तुजें मुखामळ पळोवन ह्या सांता भोगतां बराबर आमी मिसळ जावं, आमी भागीदार जावं. दुनिया तुका आर्गां आनी दिनवास ह्या सगल्या सोयेगां पासत, ह्या सगल्या सवलतीं पासत, कृपेचें जिवीत आमचें वाडचें पासत, साक्रामेंतांनी तूं आमकां पोसताय. भाग्योनपणान जिवंक आमकां आनीक उत्तेजन, दर दिसाक साक्रामेंतान वांटो घेवंक ह्या पासत दुनिया तुका आर्गां दिनवास. आनी भाग्योंतांच्या जम्यान भितर सरूंक आमची जुट्टी जाता तेन्ना आमच्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवंक, ह्यो बऱ्यो करण्यो करूंक तुवें आमकां वेळ दिला. ह्यो बऱ्यो करण्यो दुसऱ्यां सवें करूंक तुवें आमकां फावो तितली देणी दिल्यात, सवलती दिल्यात. भाग्योनपण जोडूंक तुवें आमकां शिकोवण फावो केल्या. पवित्र पुस्तकाची तुवें आमकां ओर्तान ओर्त शिकोवण दिल्या. ह्या सगल्या पासत भाग्योनपण जोडूंक
आमकां तूं आदार करताय देखून तुका आर्गां दिनवास महिमा तुकाच सदां खाल राजवटकी तुजी महिमा तुजी आर्गां तुका सोम्या दुनिया दिनवास तुका Arcebispo Antônio Paulo pela mais no mino anto tujatin galtam maraja तुम महीनों में मांगने सालों नवंबर महीनों अपना पूरी की पार्टी अपना मांगने साल उसका चुप्पन रहा जब वाइट अटेंशन सब में कोई स्कूल में मांगता मगर जब उस मौसम अगले संवत्सरात शांति स्वास्थ्य जगह पर मांगना जो दिशा अपना कुछ बोलिकाना यो मांटो यो तुझी पुरुष यो आमचे जीडी बोलतो आमकां तुजी करपा दी तूं मागता तेजो आर्गां तुका तेजो दिनवास तुका तेजो वाखाणी तुका तेजो
सुखातून वाचताना आपल्या जिवितान तुका गवाय दिलो तुवें धरून दवरलो आसा वर्साचें बलिदान आमचो पाप साय दिस साय आनी सगळे यादे फुडें वता तांचे खातीर हांव तुका आर्गां दिता आनी वाटांता चोवीस कोणी आमचे चुजेचेर देव दिसा हेच मुसाचें बलिदान आमचो पाप बिगाड आनी आमचो पाप दूर आमकां फावो करता तांचे देण्या खातीर हे वेळार हांव तुका आर्गां दिता आनी वाटांता सगळे सांत भक्त ह्या संवसारान आपलें जिवीत जिवन ह्या संवसारी जिविताचेर ताणीं जैत वेलें देवीक जैत तें देवाचें जैत जें मनशांक फावो केलां हें जैत मेळूंक जिवीत बरें उतरां बरीं चिंतना आनी आवंडे पवित्र दिसाच्या दिसाक आमचीं उतरां आमची चिंतना आमच्यो आवंडे आनी आमच्यो कोरन्यो पवित्र आनी नितळ करूंक ह्या आमच्या उतरांनी आमच्या चिंतनांनी आवंड्यांनी आनी कोरन्यांनी देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग भरपूर दिसून येवं त्या प्रमाणे जट्टीच्या दिसाक आमची जट्टी जावन देवाच्या सुखान आमी वांटो घेवंक पावूं ह्या सांतां भक्तांच्या जम्यान आमी भितर सरूं हे सगळे आमकां आमचो देव बाप फावो करता ह्या पासत ताका आर्गां दिनवास ताची स्तुस्त ह्या हंस बडव्यां बराबर आमी करूंक फावो U33 ह्या गितांतल्यान आमच्या देवाची वाखाणणी आमी करुया जैतिवन देवाक आमी पोरणी पाट नमस्कार करीत रावया Sastraxo
भावभयणीनो सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन देव बरो दीस तुमकां दिवं. आयची मिसाचे भेट खेरीत भाशेन आमी दोबाचीक परब मनयता सगल्या सांतां भक्तांची. खेरीत भाशेन उगडास करुया. आमची सोपून जीं गेल्लीं आसात आमचीं पुर्वजां जायतीं कडेन बरें जिवीत जिवन गेल्यात आनी देवाच्या राज्यान आयज तीं बरें मागून आमकां धाडटात. तांची नांवां कडेन खंयच बरयलोलीं नात जाल्यार ह्या सगल्या सांतां भक्तांक आयज मान दिवन तांचो उगडास करून आमकांय सगल्यांक हें सर्गीचें सूख फावो जावंक आमी हे भेटेंत आयज खेरीत भाशेन मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जातली. दाबोलीं आर्कांज आझारेडो, होली क्रॉस फिलिप कॉस्ता, देवसाग्रान माउरिस वाज, रेजना मुंदी केनेथ डिसोजा, आल्तो चिकाली मिल्ड्रेड फुर्तादो, आल्तो दाबोलीं ब्लाजियो गोम्स. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. खेरीत भाशेन नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान आमी भितर सरता. नोव्हेंबराचो म्हयनो सगल्या मेल्ल्यां खातीर वो सोंपून गेल्ल्यां खातीर भेटयल्लो आसा. तांचे पासत आनी आमी जिवी आसतना आमच्यो बऱ्यो करण्यो आनी आमचें बरें जिविता वरवीं सासणाच्या सुखाक तयार जावंक आमकां कृपा मागुया. हे सगळी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. दर वर्सा नोव्हेंबराचे पयलेर आमी सगल्या सांतां भक्तांची दोबाजीक परब मनयता. आमचे फिरगोजेन आनी कोपेलांत आमी सांतां भक्तांच्यो इमाजी पोलेता आनी कांय जाणांची आमी आमचे फिरगोजेंक परब मनयता. तांकां पवित्र सोबेन आल्तराचो मान दिला. पूण आयज ही परब मनयता जाल्यार न्हूच हाचे पासत
पूण देवाचेर बावाट दवरून बऱ्यो कोरण्यो जिवोवन मेल्यांत आनी आतां देवा सांगाता वैभवांत आसात तेय सगल्या बावाट्यांची. ती जायत घोडये आमची गोरची आमचे फुडें मरून गेल्यांत ती तांतलीं जायतीं देवा सांगाता आसात म्हूण आमी संतोसतांव. कित्याक ह्या संवसारांत तीं देवाचे कोशे पोरमाणे जियेल्यांत आनी आतां सोर्गींचो मुकूट भोगतात. तीं सुभागी आनी तांचे देखीन आमी सुभागी जिविताची वाट चलोवन हे मिसाचे भेटेचे समरवणेंत आमी मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना आमकां सगल्यांक सर्गीच्या वैभवाक पावूंक आडकोडी आमच्या जिविताच्यो जाल्यात, आमच्या पातक्याच्यो जाल्यात. ह्या पासत ह्या सगल्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुम्या काकुतकोर, सुम्या काकुतकोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुम्या काकुतकोर, सुम्या काकुतकोर, आनी सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sołespora Deva Sorgičaraya Sospoveda Deva Baba Deva Baba Ami Tuka Namaskar Kurtav Ami Tuka Dinvastav Tuja वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकट्याच संसाराचे पाप काढतात आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागे आयकून घे. कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाती देवा बापाची मोहनी Jesu Christa eklos tumbovi eklos subo ministro. Amen. 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 प्रार्थुया. सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सगल्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा समरंभूंक आनी ह्या जैता पासत तुका वाखाणूंक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगल्या आमच्या जैतिवंत भावा भयणीक मुखार घालून हें प्रार्थन आमी विस्वासान करता. सर्गी तांच्या सांगाता
आमी तुका वाखाणूक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सुबान कुरपेन ह्या संवसारांत आमकां विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. लोकां लागीं मागतलो आसलो पाद्रीच्या फाटल्यान सुवात आसा, मातशें येवन बसचे. हांगा तुवें उबें रावचें न्हय, इगर्जेन जागो आसा. जायतीं जाणां आपूण स्कॉड बसलेले आसतात, दुसऱ्यांक जागो करात आनी सारकीं बसात, कित्याक आमी मिसाची समोरमणी करता, बरोबर करता. आपल्याक जाय थंय बसना, बरोबर समुदाय कशी करता. म्हणटच सगळ्यांनी बरोबर बसचें म्हूण मागता. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेंती सान येता तो पळयलो. ज्या चौगां देवदूतांक संवसाराक आनी समदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कपलार एक शिक्को आमी मारिसोर तुमी संवसाराक ओ समदिराक ओ झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलेल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुतांदुवांच्या सगल्या कुळांतली 144,000. हें जातूच कोणाच्यानूच मेजू नजर तोसली एक भोव व्हड लोकांची उरपंज हांवें पळयली. सगल्या देसांचो, कुळांचो, परजांचो आनी भासांचो तो लोक. धवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून सिंहासनां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटाली, सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवाक आनी तशें मेंढऱ्याक जोय. सिंहासनां जाणट्या आनी 4 जिव्या रोचना भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सोरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें, आमेन. वाखाणणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक सासनाच्या सासनाक. आमेन. जाणट्यांतल्यान एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धवे न्हेसल्यान ती कोण आनी खंय तान ती आयल्यान? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर दुमाड्यांतलो सलामोती पावलो. तांणी आपली आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धवी केल्यांत. देवाचें उतोरें. जबाब. असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. म्हणुया, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दोर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदकां वयर तीर करून दवरल्या. जबाब. असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबडना, तसल्याच मनशांक. जबाब. असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सरवंडारा देवाची कृपा
असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब: असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. बागयोन जुआवाचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच तावन आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातोल्यांव तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातोलें त्या दिसा आमी ताचे सारकी जातोल्यांव, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतोल्यांव. हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध तशी ताचेर हो बोरवासो दवरून आसात तीं सगलीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतर हें उद्गार. कश्टटाल्यांनू तुमी भार व्हरतोल्यांनू तुमी म्हजेशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. Sorves porak zui zui, sorves porak zui zui, sorves porak zui zui, sorves porak zui zui. Sorves por tumche sovei asun. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासणार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवंडी शेळयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसतल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो येयात. संवसार रचतल्याक तुमचे खातीर तयार केलां तें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बणकोणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरीं मनशां असो ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळयोवन जेवंक दिलें, तानेल्लो पळयोवन तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळयोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळयोवन तुका न्हेसूंक केन्ना दिलें, आनी तूं पिडेंत व बणकोणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें.
मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलेल्यानू सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान म्हजे सरशिल्लीं घडसरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवूंक वाडलें ना, हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवूंक दिलें ना, वाटसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना, पिडेंत आनी बोणकुणींत पडलेलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर वो विंगडो जाल्लो, पिडेंत वो बोणकुणींत पडलेलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी सासणाची खास्त भोगूंक आनी बरीं मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने तूं कोण जातलो हो प्रश्न एका भुरग्याक केलो. बाबडीन होच प्रश्न आतां तुमकां कोत्ता म्हूण समजात. तूं कोण जातलो, तूं कोण जातलें, तूं कोण जातली. ओगी रावन जबाब दियात, कोणाक सांगनाका, तुमकांच जबाब दियात. तूं कोण जातलो, तूं कोण जातलें, तूं कोण जातली. आमचे लागीं घोडे वेगवेगळे जबाब आसतले आमच्या फुडाराचे, ह्या संवसारांतले. ह्या भुरग्यान जबाब दिलो, हांव सांत जातलो. हू यू वील बिकम? ही सेड, आय वील बिकम अ सेंट. बाबडीनो, आयज हो दीस आमकां खेरीत भाशेन विचून काडून दवरलेलो आसा. घोडे होच जबाब दिवपाक, कोण तूं जातलो? हांव सांत जातलो म्हणपाक जाता काय आमच्यान? म्हणपाक खुशी आसा काय आमकां? हो जबाब दिता तेन्ना आमचें कुसेंस, आमचें मन, आमचें काळीज म्हणटा काय, ओय म्हज्यान सांत जावपाक जाता. ह्या प्रश्नांक भाव भयणीनो जबाब दिता आसतना वेगवेगळे तरेच्यो वस्तू आमच्या मनान काळजान घुंवत रावतल्यो. हांवें आतां प्रश्न केला तेन्नाय तुमच्या मनान जायत्यो वस्तू घडी आयल्यात. हांव सांत जातलो, हांव सांत जातलो जाल्यार म्हाका ज्यो सवलती दवरलेल्यो आसात तयार, त्यो जरी तर हांवें घेतल्यो जाल्यार सांत जावपाक जाता. भोव सोंपें सांत जावपाक. कित्याक सगळें दिल्लें आसा आनी सगळें म्हणटा थिंगा कृपा देवाची. कित्याक देवाचे कृपे विरयत आमच्यान कांयच जायना. एक वाटेन कृपा दिल्ली आसा जाल्यार दुसरे वाटेन ह्यो सगळ्यो सवलती, कितें कितें आमी करूंक जाय, कितें कितें करूंक नाका, हेंय बीन आमकां ही शिकोवन दिल्ली आसा. स्वर्ग भाव भयणीनो आसा आनी स्वर्गार देवाचे भक्त आसात आनी सदांच्या सदांच देवाची ते सेवा चाकरी करतात. आयज प्रकाशनेच्या पुस्तकान आमी हे दर्शनाची खबर आयकल्या. 144,000 तांचेर शिक्को मारलो. जे कोण शिक्को मारलेले आसात तांकां हे निसंटनाचे दूत व मरणाचे दूत कांयच वायट करचे ना. पूण ज्या कोणाचेर शिक्को ना तांकां ते वायट करतले व तांकां नाटक करतले, तांचें निसंटन जातलें. शिक्को पडलेलीं मनशां आमी, आमचेर आहा शिक्को? तुमचेर शिक्को आहा? कसलो आहा शिक्को? आमकां शिक्को दिल्लो आसा. जेन्ना आल्तारा मुखार येवन आमी बावतिजम घेतलो, हो शिक्को कोणाच्यान भाव भयणीनो आयज काडूंक जायना. ताका म्हणटात पर्मनंट सील. बावतिजमाचो शिक्को आमचेर पडलेलो आसा. आनी तेन्ना आमच्या आवय बापायन आमकां हाडलेली खरी, पूण होच शिक्को मागीर आनीक मजबूत करूंक क्रिस्माचो शिक्को आमी घेतला. तोय काडूंक जायना कोणाच्यान, तोय पर्मनंट सील. बावतिजम आसा, क्रिस्म आसा. आनी आमकां याज्ञिकांक खेरीत भाशेन ही याज्ञिकी संस्कारणी आसा. ही याज्ञिकी संस्कारणीचो शिक्को आसा. कोणाच्यान तो नाटक करूंक जायना.
हो आंकडो 144,000 तातूंत आमी आसा गाय. भाव भयणीनो, सद्याक तो आमचो प्रश्न न्हू, पूण आमी कोण जातले हांव. आमी जरी तर सांत जातले हांव, आमी जरी तर ह्या जोम्यान जो जोमो देवान खेरीत विचून काडला, सगळ्या निसणटनांतलो वाटायला, त्या जोम्या बराबर आनी कितलींच मेजूंक जायना तसलीं व्हड उरपोंज मुखार आयली. आनी ही उरपोंज ह्या सगळ्या सांतां भोगतांची जे आमचे आदीं गेल्यात, आनी तांकां ज्यो सवलती मेळ्ळ्यो आनी जी कृपा मेळ्ळली ती वापरून तांणी देवाच्या ह्या आपोवण्यांक जबाब दिला. आनी देखून ते आयज सांत भोक्त. आमी सांत भोक्त जावंक आमी कोण? आमी विचून काडलोलीं जावंक आमकां आयज जेजू ही वपार सांगता. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत कसलें? आमकां जण एकल्याक जरी तर ह्या संवसारांत धाडला जाल्यार एकटो आमकां धाडूंक ना. आमचे भोंवतणी कितलींच जाणां आसात, आमचे संबंद आसात, जांचे बरोबर आमी वेव्हार करता तसलीं मनशां आसात. एकामेकाक आमी भेटता, एकामेका बरोबर हो संवसार आनी ह्या संवसारांतलें जिवीत फुडें व्हरता. तेन्ना तुजें जिवीत व तुजी वागणूक दुसऱ्या सवें कशें हाचेर जायतें भाव भयणीनो धरलेलें आसा. ह्या संवसारी जिवितान उतरून आमी स्वर्गीच्या जिवितान भितर सरतले हांव गायना. वो भितर सरतले हांव तेन्ना खंयचे वाटेन उरतले हांव? जीं आशिर्वाद घातलेलीं आसात आनी जांकां ताणें म्हणलें येयात म्हज्या बापान विचून काडलेल्या ह्या दायजान वांटो घेयात, हें दायज तुमचें करात. तर आमचेर शिक्को जरी तर मारलेलो आसा जाल्यार भाव भयणीनो दायज आमकां दवरलेलें आसा. शिक्को पडूनय हें दायज जरी तर आमी मानून घेवंक ना वा आमचें करून घेवंक ना जाल्यार आमचें कोटा. कोण म्हूण चुरचुरे आमचें कोत्तलो आनी कोणाचें तें चुकूंक जाता. जे ह्या संवसारान फकत आपल्याचेरूच नदर मारून आसा. सगळें हांव म्हजें म्हाका, आनी हांव म्हजें म्हाका म्हणटा तेन्ना दुसरीं जीं आसात तांकां सगल्यांक घडये चोरूंक, नागूंक, फोटोवंक, लुटूंक वा दुसऱ्यांचें पाड घालूंक जीं कोण वावुरतात तांकां हें दायज मेळचें ना. शिक्को आसुनूय हो शिक्को आमी पिड्यार करतले. भाव भयणीनो, आयज आमकां ह्या दिसाक जेन्ना सांतां भोगतांचो दीस आमी मनयता, सद्याक ह्या संवसारांत आसतना आमकां मरपाक नाका, आमी जिवंक जाय. आनी आमकां जिवंक धाडल्यात, तर जिवंक आमकां जरी तर धाडल्यात जाल्यार हें सगळें बरेंपण, ह्यो बऱ्यो करण्यो ज्यो आतांच आमी शुभ वर्तमानान आयकल्यात, ह्यो सगळ्यो बऱ्यो करण्यो दुसऱ्यां सवें, म्हजेच सव्या न्हू त्यो, तर दुसऱ्यां सवें. तर दुसऱ्यां सवें जरी तर आमी ह्यो बऱ्यो करण्यो करता, त्यो फकत ते दुसरे आसात तांकांच न्हू, पूण ह्या ल्हानांतल्या एकल्याकूय जें तुवें केलें तें तुवें म्हाकाच केलें. जाल्यार केदो व्हडलो सोयेग आमकां. देव घडये आमच्या म्हऱ्यांत ना, आमकां घडये तोंडान तोणी आतां दिसती पडना. तरी आसतना ह्या देवाक आमी पावूंक वा ह्या देवाक आमी सांसपूंक, ह्या देवाक आमी अणभवूंक आमकां येदो व्हडलो सोयेग दिला. हाच्याहून व्हडलो सोयेग भाव भयणीनो आनी कितें जाय काय आमकां? तर कोण हांव जातलों? जरी तर आमच्यान हो जबाब दिवंक जाता, ओय हांव सांत जातलों. सांत जातलो जाल्यार रेसिपी दिल्ली आसा, फकत करपाक जाय. आनी हें करपाक जी कृपा जाय ती साक्रामेंतांतल्यान आमकां दर दिसाक मेळटा. आज बोडव्यांक पासून हें जेवण फावो जायना, पूण शिक्को मारलेल्यांक हें जेवण फावो जाता. खुद जेजूक जो आमकां सोडवण दिवंक आपल्या स्वर्गीच्या राजान आपल्या बापाच्या गोपान व्हरूंक आयला, ताणें आपणाचेंच जेवण आमकां ह्या आल्ताराचेर तयार केलां. तर तातूंत वांटो घेवन साक्रामेंताचे हेर कुरपेच्यो वस्तू आमकां आसा तांचो आदार घेवन आमचें मागण्याचें जिवीत मजबूत करून आनी त्याहून चड आमचें समुदायीक जिवीत एकामेका बरोबर आमी जियेता, एकामेका लागीं आमी वागता, एकामेका लागीं आमी उलयता आनी एकामेका सवें जे आवंडे आमी बाळगिता तातूंतल्यान पवित्र जावंक आनी आमी सगळीं हीं सांतां भोगतां जावंक आमकां हे भेटेन देवाच्या हातान घालुया.
सगळी उबी रावया. सतमंत देवा, सुपिदार बापा, स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रोचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भ समवलो कर्मरेतान जल्मलो वचना काल्पनीक कश्ट सुसले अत्याचार सोडलो मेलन दाखवलो मेल्ल्यामध्ये देवलो इष्टाचा मेल्ल्यात वचवचा सकाळ सोडलो सतत बसला प्रितांची करून सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे वाकांचा एकता आत्म्याचे भक्षण चिंचवणपण सत्याचे सेवीत आमेन. आमची थोडीशी मागणी आता आम्ही खतखत्यान देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपले आपोवणे सदांच मनांत दवरून संवसारी आशा पयस करून कालते आनी दयाल जावचे म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या मुर्ग्याची मागणिया दयाळ बापा ही मागणिया. आमच्या सरकारी मनशांनी आपले चिंतून दुसऱ्यांचेर जुलूमशाय चलयना जावं पूण सेवेचें मन दवरून सगल्या मनशाच्या बरेपणाक वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या मुर्ग्याची मागणिया दयाळ बापा ही मागणिया. देवान पयल्या दादल्याक आनी बायलेक रोचून तांकां वैकुठांत कुशाल आसूंक दवरली पूण ती देवा वोन व्हड जावंक सोदताली आनी तांणी कुशालकाय ओगडायली. आमच्या कुटुंबांनी देवाचो मोग आनी कालतेपण वाडून सुभागी गोराबे आमकां दी म्हूण मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया दयाळ बापा ही मागणिया. संवसार आमकां बोलयता तेन्ना आमचे आपोवणे कितें तें वळखूंक आनी आमी संवसाराच्या बोलवण्याक लागून पातकान पडूना जावंक पूण आमचे मुखार येता त्या आव्हानांक फुडो करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया दयाळ बापा ही मागणिया. इस्रायल पॅलेस्तीन जें झूज पेटलेलें आसा युक्रेन रशिया हांचे मदें जें झूज पेटलेलें आसा तें शांत जावंक आनीक सगल्या मदें शांती आसूंक आमी खरीत भाशेन मागता आसतना आमच्या भारत देशान वेगवेगळे सुवातेर वेगवेगळे भाशेन झगडीं झुजां चालू जातात. ती सगळीं थोंडाय आनी बंद कर म्हूण आनी आमकां शांतीन जिवंक आदार कर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया दयाळ बापा ही मागणिया. सर्गीच्या बापा आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी आनी हेरूय सगलीं जी आमी मागूंक नकलो ती तुजे काकलुतीन तूं मानून घे आनी आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं गायन घेऊया C37 पेज नंबर 44 C37.
तुझ्या उदारपणांत तुम्ही तुझ्या वावरांत जिवितात तुझ्या उदारपणांत दाखवाचं स्वरूप पडले दाखवाले म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बो पवित्र बापा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतिवंत केली आनी अमर जिविताक पावयली. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करतात म्हूण आमी सोत मानता आनी तांचे पासत तुका दिनवासून हो योद्न तुका समर्पिता. तांचे विनवणेन ह्या योजना वरवीं आमचेंय जिवीत फळाबरीत जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवें आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे आवयचो सर्गीच्या जेरुसाल्याचो आज करता आमी उत्सवाचो दबाजो थंय मोहिमेक पावलोल्या आमच्या भावा भयणीचो सासणांक गाजता वाखाणणेचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या वर्त्या वांगड्यांचो पृथ्वेर फुलता संतोष पवित्र सोबेचो आमी तुजी असोक्त वाटसूर भुरगीं भावार्थाच्या उजवाडान चलून वेताव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावूंक शेकी फुडें सरतांव धावी धावी आनी समेस्त तुज्या दुता भक्तां सांगाती आतांच तांव निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येतात ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करा. बाभारताचो गुटभर गुटुया तुझ्या कुसाई पोरोची कोणा होते तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची हे वाटसुरे पवित्र सभेची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. भक्तांचो एकतार आमी सत मानता. आमी वाटसुरी पवित्र सभा जैतिवंत जाल्ल्या पवित्र सभे लागीं आमचो एकचार आसा. तशेंच जी कोश्टवतली पवित्र सभा पुर्गोत्तरींत आसा तांचे लागीं आमचो संबंद. तर आमी एक पवित्र सभेचे वांगडी कशे आमकां सगल्यांक आपयल्यांत सांत जावं. तर आमी सांत जावपाक ज्यो ज्यो वस्तू आमकां दिल्यात आनी जी कृपा आमकां दिल्ली आसा ती सगळी घेवन बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी.
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुझ्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सवें तुजीच अजापवंत पदवी आनी अगणीत पवित्रताय संतोषभरीत काळजान आमी वंदिता. स्वर्गार आमकां आशेवन रावतल्या भावा भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्यांच्या जेवणान वांटो घेता ती तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडोन दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. कोण जावपाक सोदतात तुमी? सगल्यांक तुमकां आयच्या दिसाक सगळ्या सांता भक्तांच्या दिसाक परबीं हॅपी फिस्ट. आनी एक दीस तुमी सगळीं ह्याच जम्यान पावन तुमच्या नांवान आनी कोणाक तरी लोकांनी एकामेकाक हॅपी फिस्ट म्हणूं हें आमकां फावो जावपाक आमी आयचो दीस खेरीत भाशेन सारुया. एकामेका पासत मागणें करून आनी एकामेकाक आमच्या मनान दवरून हो दीस सारया. फाल्यां 2 तारीख आनी सगळ्या आमच्या मेल्ल्या भावार्थ्यां पासत आमी हो दीस भेटयता. 3 मिसां जातलीं फाल्यां. पयलें मीस 6 वाजता इगोर्जेन जातलें, 7 वाजता सिमितेरीन आनी 8 वाजता परतून इगोर्जेन जातलें. पयल्या मिसाची मांडावळ करता सेंट फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय इग्रेजा. सिमितेरींतली सगळी मांडावळ करतली कॉन्फ्रारिया आनी तिसरें मीस आमचे युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आनी विडोज एसोसिएशन. खेरीत भाशेन सगळीं आमी फाल्यांच्या दिसाक मिसान वांटो आयज जावन आमी जेन्ना मिसान वांटो घेता सिमितेरीन भेट दिता तेन्ना मनान दवरुया आमकां इंडुलजन्स आसा. इंडुलजन्स म्हणटा ती खेरीत कुरपा. सिमितेरींत आमी खंयच्याय वेळार म्हणजे सांजेर आमोरी जावचे पयलीं येवन भेट दिवची. सकाळीं मीस जाल्या उपरांत तें आमोरी जाव पासून सिमितेर उक्ती आसतली. आयज तुमची तयारी जी करपाची आसा फाल्यांची चोत्रायदोरची 9 वाजता सिमितेरीक लॉक पडटलें. ताच्यावन पयलीं तुमी सगळी तयारी येवन करची. फोंड डेकोरेट करपाचे आसात, सजोवपाचे आसात, ती सगळी तयारी बरे भाशेन करची. आनीक आमच्या ह्या मेल्ल्या भावार्थ्यांक आमी बरे भाशेन तांचे पासत मागुया. आमच्यो कसल्योय चाली आसात, आदल्यो चाली, जायत्यो आमच्यो आदल्यांच्यो चाली आसल्यो तेन्ना परतून सांगपाक गरज ना. त्यो चाली कुशीन दवरून बऱ्यो चाली एकामेकाक बरें करपाची, एकामेका बराबर मागणें करपाची आनीक जें कितें वायट आसा समाजान तें काडून उडोवन आमी बरें जिवीत जिवपाची असल्यो चाली दवरून सर्गीच्या राजाक आनी सांत जावपाक आमी तयार जावया. फोंड डेकोरेट करता आसतना मातशें चोत्राय दवरची. थर्मोकॉल आनी प्लास्टीक फोंडाचेर घालचे न्हू. वाती ज्यो तुमी हाडटात त्यो फोंडाचेर पेटोवच्यो न्हू. वाती आसात त्यो कुशीन पेटयल्यार जातात, पूण फोंडाचेर माती आसा तातूंत आमचें मेण घालचें न्हू. प्लास्टीक वाज नाकात आनी थर्मोकॉलाच्यो वस्तू डेकोरेट करपाक हाडच्यो न्हू. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया U33 पेज नंबर 248 U33.